आमकां जाय दर एकल्या युथान फुडें सरूंक जेन्ना युथ फुडें सरतलो तेन्ना खंय तरी ही क्रांती आनिकूय मजबूत जावंक पावतली. दर एकल्या तरणाट्यांनी न्हयच फकत घरा रावन वो गेमींत रावन मोबायलाचेर खेळोन पूण घडटा जाल्यार फुडें सरून ह्या राजकारणात एक बदल हाडपाची गरज आसा. जे भाशेन आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान सांगलां, युथ इज प्रेझेंट, युथ इज फ्युचर. फकत फ्युचरा भायर सरतले म्हूण रावपाचें ना. हो वेळ, दिस इज द रायट टायम. ह्या वेळार सगळ्यांनी तरणाट्यांनी फुडें सरपाची गरज आसा. आतांच खंय तरी आमी दर एकलो तरणाटो फुडें सरलो जाल्यार खंय तरी आमचें फ्युचर ब्रायट जातलो. आमकां युथाक ते फक्त एक भ्रम करून दवरता. आमी तुमकां गव्हर्नमेंट जॉब दितले, आमी तुमकां आनी कसले फॅसिलिटी दितले. पूण आयज आमकां अशें दिसून येता हे बीजेपी सरकार फक्त आनी फक्त युथाक पॉलिटिकल रॅली किंवा मोर्चा हेकाच फक्त यूज करता. त्याच्याच खातीर हांव समजता आमचे जे युथ भाव आसा तेंचे कडेन मागता की आमचे आरजीपी युथ विंगाक तुमी जॉयन जावचे. आनी तशें सांगलें की युथ इज फ्युचर, युथ इज प्रेझेंट. तशें आमी आतां प्रेझेंट जावया. आमी फ्युचरान विचार करीत रावले जाल्यार आमी खंय ना खंय तरी हांगाच उरतले आनी फ्युचर करून आमी आमचो प्रेझेंट आमी घालयतले. जितले यूथ शिकताय तितल्यो फॅसिलिटीज आहाय गोंयांत, बट आमकडे जॉब्स नाही. जॉब्स जायते आहाय बट हे भाशेन म्हणलो आहा न्हू, आमगेले जेवण काडून दुसऱ्यान दिलो आहा. म्हणजे आमगेले जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आहाय त्यो काडून तुमी सगळ्यो मायग्रंट्सां दिले. मॅक्सिमम आयज जरी तर गव्हर्मेंटा जाय आसलोले जाल्यार ते एक आमकां रिजर्वेशन दवरपा जातालें. म्हाका दिसना गव्हर्मेंटान हे रिजर्वेशन दवरलें म्हणून. दिस इज द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. आमी आता फॉर एक्झाम्पल माझी एज 39 आसा, विरेश आता 30, 31, 32 जाला आसतलो, अजयाची आमची एज 35 आसतली. आमकां भुरग्या जे बिलो 25 आसात, जे आता जे स्टुडंट आसतले ते स्टुडंटा वांगडा आमी कनेक्ट जावपाक शकना. कित्याक आमी 39 आमचो हांव जर 1985 मॉडल जालो तर भुरगे जे आसतले 2000 प्लस जे आसतले, आफ्टर 2000 आसतले, त्या भुरग्यांकडे कनेक्शन आमचे डायरेक्ट जावपाचें ना. कित्याक तेंचे विचार आनी आमचे विचार जनरेशन गॅप आसा. सो आमी इतले मायन्यूट हेचेर करता. कित्याक आमी जर स्वताकूच आमकां यूथ म्हणून जर हें करपाक लागले आनी त्या भुरग्यांक जर फाटीं दवरले जाल्यार फाल्यां कॉलेज स्टुडंटा वांगडा जाल्यार 8, 9, 10 स्टँडर्डाक जे भुरगे तेंच्या कडेन कोण कनेक्ट करतलो. सो तेका लागून युथ विंग आसा जे डेडिकेटेडली बिलो 25 इयर्स जे भुरगे आसा तेंच्या वांगडाच ते काम करता. रिटायरमेंट एज आसपाकूच एक्चुअली आसपाक जाय. आतां बीजेपीची एज आसा पूण म्हाका दिसान ते फॉलो करता म्हणून मोदी आतां तो एज कितें आहा ती क्रॉस जातली. आनी ते इवन आमच्या पासून जेन्ना आमी सुद्दां जेन्ना आरजी फर्स्ट टायम जेन्ना कॅन्डिडेचर दिल्ले तेन्ना पासून आमी घातलेले आमचो कंडिशन आसलें की आमचो एव्हरी कॅन्डिडेट 10th पास आसपाक जाय म्हणून. तशेंच आमचे हें आसलें की आमचो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो चडूय जाणटो आसपाक जायना, लायक 60 वर्सां वयलो आसपाक जायना. रिजन कितें, फाल्यां आमची स्टायल ऑफ वर्किंग इज डिफरंट. फाल्यां खंय इश्यू येयलो धांवपाक जाय, लोकांच्या मदतीक धांवपाक जाय. फाल्यां रिस्क आसतली, लायफाची रिस्क आसता नाल्यार आनी कसले आसता. मॅक्झिमम टायम धांवचें पडटा तुका. सो तूं घरान बसून कॅबिनान बसून ऑफिसान बसून ती कामां जावपाक शकना. सो तेका लागून आमी तरी ते एग्जाम्पल सेट करपाक सोदता की आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले आनी आमचे जे लिडर आसतले ते यूथ आसतले आनी प्रत्येक पॉलिटिकल ते करपाक जाय. सो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे तशे कांय क्रायटेरिया ते दवरिनात. तेंचे जे कोण लिडर तांकां सूट जाता तशी तेंची एज लिमीट वाडत रावता. फाल्यां जर तांकां मोदीक आनी 5 वर्सां दिवंक जाल्यार ते अमेंडमेंट हाडटले जी 75 कितरी एज आसा ती काडटले, 80 करतले, 85 करतले. ते तेंचेर आसा. बट आमी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींक आमी तेंच्या कडेन डिमांड करपाक शकना, ते कितें करता ते आमी सांगपाक शकना. बट एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी ते फॉलो करतले. आनी तेका लागून आयज आमचे जे यूथ आसा आयज हे सगळे भुरगे आपल्या ग्राम सभेन वयता. A to Z एव्हरी भुरग्याक आमी ट्रेन केल्ले आहा. एव्हरी भुरगो कित्याक ट्रेन केला, फाल्यां आमच्या फाटल्यान पार्टी काबार जावपाक जायना. फाल्यां आमी जर दुसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आमच्या ह्या भुरग्यांनी आमी जे करता ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी तेकाच लागून मागता भुरग्यांकडे जर ही लाचारी स्लेवरी जर आमकां काबार करपाक जाय, पॉलिटिकल स्लेवरी जर काबार करपाक जाय जाल्यार प्लीज आमकां जॉयन जा. आमी तुमकां पयशे दिवपाक शकना बट 100% तुमचे फ्युचर ब्रायट करपाक शकता. भुरग्यांक जॉईन जाय म्हणून ते मायनर न्हू ते कशें जॉईन जाता. मायनर म्हणजे हितून आमी तांकां युथ विंगान घेता आनी युथान हे सगळे भुरगे येता तांकां आमी वोटींग घालपाक हाडिना. बट 8वे 9वेचे भुरगे इतलेक लागून कित्याक जेन्ना आतां ते भुरगे ह्या फुडें 10th आसतले 10th फुडें वयतले फाल्यां ते भुरग्यांक गायडन्स जाय, ते भुरग्यांक लिडरशीप तेंची पॉलिश जावपाक जाय. कित्याक आयज
तेच भुरगे फाल्यां कॉलेजीन HR आसतले, कॉलेजीन ते फाल्यां मॉनिटर्स आसतले, नाजाल्यार एव्हरी इलेक्शन ते फाल्यां युनिव्हर्सिटीन पावतले, कॉलेजीन पावतले, इलेक्शन्स कॉन्टेस्ट करतले आनी आमकां ते भुरगे लिडर्स जाल्लेले. तेका लागून आमी ल्हान भुरगे आसा म्हणजे 8वी 9वीच्या भुरग्यांक भितर घेवपाक सोदता, कित्याक आमी तांकां प्रोटेस्टाक आपयना. आमी तांकां आमच्या वांगडा प्रोटेस्ट कर, मेगा प्रोजेक्ट हाडय नाजाल्यार आनी खंय हाडय म्हणून आमी तांकां भायर काडपाचें ना. बट तेंचे स्कील डेव्हलप करपाक, फाल्यां तेंचे मेमरी ट्रेनिंग्स तांकां दिवपाक, नाजाल्यार तेंचे दुसरे स्किल्स आसतले, पर्सनल डेव्हलपमेंट स्किल्स आसतले, नाजाल्यार पब्लीक स्पिकींग स्किल्स आसतले, हे स्किल्स तेंचे डेव्हलप करपाक लागून हे सगळे भुरगे आमकां जाय. जे सरकाराक करिना ते आमकां करपाक जाय. जशें आमी काल सांगलेले बायलांच्या बाबतींत की मायक्रो युनिट जे सरकारान लक्ष दिवंक ना ते आमी आरशी दितले. तशेंच ह्या भुरग्यांक नर्चर आनी पॉलिश करपाचें काम आरशी करतले. पण मायनर पॉलिटिकल पार्टीक पॉलिटिकल पार्टी आमी तांकां मेंबर करिना. मेंबर जावपाक आमकां 18 इयर एज जाय. आमी तांकां मेंबर्स करिना. आमी म्हणटा युथ विंगाक तेंच्यांनी जॉयन जावपाचें. आमी पार्टेक जॉयन जावपाचें म्हणना. युथ विंगाक जॉयन जावन युथ विंगा वांगडा रावन तेंच्यांनी आपणाक नर्चर आनी पॉलिश करपाचें.